वाळपयचो आमदार तशेंच गोंयचो भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन आपल्या मतदारसंघात भलायकेच्या क्षेत्रांत दिल्ली आश्वासनां पुराय करपाचें काम नेटान चालू केलें. आपतकालीन कॅर सेंटरां आनी हेर सुविधा आशिल्ले 108 अँब्युलन्सी दिल्ले. आतां 8 एडवान्स लायफ सेव्हिंग अँब्युलन्सी आनी 2 नियोनेटल अँब्युलन्सींचें उक्तावण मंत्री राणेन वाळपयन केलें. तशेंच वाळपयच्या इस्पितळांत आपतकालीन कॅर सेंटराचें उक्तावण केलें. उक्तावण सुवाळ्याक वाळपयचो नगराध्यक्ष अख्तर शेख आनी हेर नगरसेवकां बरोबर जिल्हा पंचायत वांगडी तशेंच पंच वांगडी आसले. आमचे वाळपयचे हॉस्पिटलाक जे आमी शब्द दिल्लो लोकांक इलेक्शनान की आमी हे जाग्यार हाडटले आनी थोडे कामां उरल्या GSIDCची AC रेक्टिफिकेशनाची मातशी उरल्या कित्याक सेंट्रलायज AC जो पर्यंत फूल फ्लेज चलना तो पर्यंत आमी मायनर ओटी चालू करूं शकना. आनी म्हणूनच हांव आतां रिव्ह्यू मिटींग घेतलो आयज नाल्यार फाल्यां आमची मिटींग आसतली जे खंय आमकां बेगिना बेगीन हांगा मायनर सर्जरीज चालू करपाचो आमचो प्रयत्न. आयज कुर्तीच्या माध्यमांतल्यान आमी हांगा वाळपय स्टेमीचो एक सेंटर केल्लो आसा जे खंय हांगा 24/7 हांगा डॉक्टर आसतलो. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की पयलीं जी परिस्थिती आसतली आमच्या खेडेगांवांत आनी आमच्या भागांत की कोणाक जर हार्ट अटॅक आयलो मागीर ताका आनी कांय उपाय नाशिल्लो. म्हणून आयज हार्ट अटॅक आयल्यार ताबडतोब 108च्या माध्यमांतल्यान पेशंटाक हांगा हाडून ताका थ्रॉम्बोलायज इंजेक्शन जे इलेक्सिना ताका तें दिवन थ्रॉम्बोलायज करून स्टेबलायज करून ताबडतोब ताका एम्ब्युलन्सान घालून लागींतले लागीं खंयचे आमचे हॉस्पिटल म्हणजे एक हा गोवा मेडिकल कॉलेज एक हा हेल्थवे हे दोन्ही हॉस्पिटल पैकी खंयचे हॉस्पिटलान बेगिना बेगीन व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. म्हणजे आमच्या लोकांक पयलीं सारके त्रास जावंक उपयोग ना म्हणजे तेंचें जीवन वाचोवपाचो एक प्रयत्न आमी चालू केला. तेजे भायर आमी कितें करतले की हांगा आमी एमर्जन्सी रूम ठाण्यान बी केल्ले आसा. ठाण्यान बी एमर्जन्सी रूम आतां डॉक्टर काय आयल्या उपरांत 24 वरां थंय चालू आसतली. प्लस केरी आमी एमर्जन्सी रूम केल्ले आसा. एक एम्ब्युलन्स केरी दवरला एक एम्ब्युलन्स पिसुल्ले आहा कारण थंय रावपाची सोय आहा ते म्हणजे पिसुल्ले होंडा हो सगळो भाग कवर जाता. वाळपयची एम्ब्युलन्स एडवान्स लायफ सेव्हिंग सिस्टम ती आयज आमी नवी एम्ब्युलन्सी जे लॉन्च करतात ते चेंज करून नवे एम्ब्युलन्स थंय आमी उपलब्ध करतले वाळपयच्या लोकांक आनी हे हॉस्पिटल फूल फ्लेज मॅक्झिमम ऑप्टिमम युटिलायझेशन करपाचो आमचो प्रयत्न. आमी 5 वर्सां पयलीं की कांय गोश्टी कमी आशिल्ल्यो त्यो मार्गार लावपाक म्हणून GSIDCन टेंडरां बी सगळीं काडून कांय तरी बी इश्यूज आहा ते डॉक्टरान 2-3 मिटींग घेतल्या आनी ते मार्गार हाडून म्हणजे आमच्या लोकांचें जीवन कशें वाचोवपाचें ह्याच उद्देशान आमी पावलां घेतल्या. आनी तुमकां आनी एक सांगता की इन्सुलीन पासून सगळे गोश्टी आमी हांगा उपलब्ध करपाचे आमी ठरयल्ले आसा. आनी म्हाका दिसता वाळपयच्या हॉस्पिटलान दिता न्ही आमी ऑलरेडी खंय गेलो डॉक्टर इन्सुलीन बी सगळे जे कितें स्किम्स आहा नवे स्किम्स आहा ते सगळे आमच्या हॉस्पिटलान उपलब्ध जातले. फ्री मेडिसीन पासून सगळे पयलीं सारके परिस्थितीन ती कशी सुदारपाचे तेजेर आमचो विचार चल्ला. आनी इमर्जन्सी रूमचो एक वेगळ्या तरेचो तेजो उपयोग जाता म्हणजे आतां कॅज्युलिटीन जर मनीस आयलो ताका एक बॅकअप गावता आनी ह्या बॅकअप हे 108 GVK MRI कडेन टायअप करून आमकां तेजो पूर्णपणे फायदो जाल्लो आसा. तुमीच पळयता की आयज इनॉग्रेशन जावंक ना पूण तरी बी पेशंट येवंक लागले कित्याक कोणाचो प्रेशर हाय जालो कोणाक जर हार्टाचो कितें छातीन दुखोवंक लागले हे सगळे गोश्टी हांगा उपाय तेजो जातलो. स्टेबलायज करून फुडें व्हरपाचो प्रयत्न आसतलो.